नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन जावपी कामाचे आनी हेर वेव्हारांचे करात स्पेशल ऑडिट। काँग्रेसीची मागणी, कॅगाच्या अधिकाऱ्यांक दिले निवेदन। वाळपय पुलिशेन आडयली आरजीची म्हादय पदयात्रा। पंचायतीन परवानो दिवंक नाशिल्ल्याचे दिले रंजाव। पर्यटन मंत्री हो राजकीय ठग, तृणमुलाचो फुडारी त्रॉझन डिमेलोचो आरोप। देशातल्या लॉजिस्टिक हबाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्रान उबारल्यात पावलां। वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाची खासा सचिव सुमिता डावरान दिली म्हायती। घुवळी वखदां घेवप ही आत्मघाती सवय, सांगता उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन। आनी गोयचे पर्यटन वाडोवपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी जावपाक जाय तरेकवार कार्यावळी, सांगता केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक। आनी आतां खबरो विस्तारांत। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन जावपी कामाचे तशेंच हेर वेव्हाराची स्पेशल ऑडिट जावची अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोमसान कॅगान अशी मागणी केला। ह्या विशीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांच्या शिष्टमंडळान सोमारा कॅग कार्यालयांत वचून ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन वचून कागाळ केली। तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामात घोळ आसा असो आरोप लेगीत केला। एकच डिमांड घेवन, कित्याक पयर तुमकां खबर आसा आमी इमॅजिन पणजेच्या ऑफिसान गेले जाल्यार थंय कसो वेव्हार चल्ला तो कोणाक खबर ना कितें चलता तें। सो कॅगाच्या ऑफिसान आतां पर्यंत कितें जाल्लें आसा आनी फुडाराक तांचो कितें हेचे बद्दल कितें, कित्याक 1000 कोटीचो वो सरकाराचे हे आमचे पब्लीक टॅक्सपेयराचे पयशे हातूंत इन्वेस्ट केल्ले आसा, म्हणून कशे भशेन चलता तें आमी तांकां विचारलें। तांचो ऑडिट ऑफिसर सुनील कुमार हांणी आमकां मेळून आमचो पळय हो रिक्वेस्ट आसा स्पेशल ऑडिट करपाचो, ताणें आमच्या हातांतल्यान घेतला। ताची जी हेड आसा हांगा मॅडम अनिता म्हणून, ती सद्याक आनी खंयच्या तरी कामान गेल्ली आसा खंय हांगा ना, तरी ताणें आमकां एटेंड करून आमचें निवेदन घेतलां। आमचो डिमांड आसा स्पेशल ऑडिट जावपाक जाय, कित्याक 4 ट्रक पडले तुमकां आमी सांगलां। उजवो हात कितें करता तर दावे हाताक खबर ना, आनी लास्टाक सगळ्यांचे पब्लिकेचे पयशे इनवॉल्ड आसा। इतलोच मुद्दो घेवन आमी आयिल्ले। म्हादय विशीं जागृताय करपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या वतीन 20 तारखेच्यान 70 तालुक्यांतल्यान पदयात्रा सुरू केल्ली। मात ही पदयात्रा सुरू जाता थंय आसा वाळपय पुलिसांनी ह्या पदयात्रेत वांटेकार जाल्ल्या लोकांक आडयले आनी पदयात्रा थांबयली। त्या उपरांत वाळपय संयुक्त मामलेदार घडणूक थळाचेर पावल्या उपरांत आरजी आनी पुलिसां वांगडा चर्चा जाली। तेन्ना पुलिसांनी माऊस पंचायतीन उप जिल्लो अधिकाऱ्याक आरजी विरोधात कागाळ केल्ल्याचें सांगलें। देखून ही पदयात्रा थांबयली आनी उपरांत मनोज परब आनी पुलिसांनी मामलेदारा कडेन चर्चा केली। असलो खंयचो कायदो आसा जो ह्या पदयात्रेक थांबोवपाक शकता? आमी ही पदयात्रा म्हादय वांटोवपा खातीर सुरू केल्या अशें मनोज परबान म्हटलें। ह्या सगळ्या भासे उपरांत आरजीक ही पदयात्रेक परतून सुरवात करपाचो परवानो मेळ्ळो। पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा दॅट इज नॉट फेअर, ते लागत ना, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पंचायत कोण कंप्लेंट घालपाक? हे आता कायदे शिकला त्यांच्यानी मॅडम आमकां सांगपाक जाय। आम्ही बंद दवरता स्पीकर, आम्ही बंद दवरता स्पीकर, वरा तुम्ही मागीर वयतना कलेक्ट करता। पंचायतीन बरयला पूण पंचायतीन बरोवपा जाता। पंचायती रायट आसल्यार अंडर आमकां सेक्शन सांग की अमक्या कायद्याच्या अंडर पंचायत कलेक्टराक सांगू शकता डेप्युटी की बाबा खंयची कायद्या अंडर तेमकां आडयतात काय तुम्ही कायद्याचें उल्लंघन करून आमकां कायदो मोडपा लायतात। आमी तांकां इतलें विचारलें की खंयच्या कायद्यान पिसफूल जो प्रोटेस्ट आसता आनी पदयात्रा आहा पळय ती खंयच्या कायद्यान आमी परमिशन मागपाचें आमकांय कळपाक जाय। कित्याक गेल्या फावटी आमी पत्रा डेवी टू पोल्या जेन्ना आमी 125 किलोमिटर चल्ले तेन्ना आमकां कोणें परमिशन विचारूंक ना। तेन्ना आमी कितलेशेच पुलीस स्टेशन क्रॉस जाले, कितलेशेच पंचायती, कितलेशे म्युनिसिपालिटी क्रॉस जाले, जाल्यार आतांच हे मोदीच परमिशन खंयच्यान लागले ना जाल्यार कित्याक? सो हो आमकां एक प्रश्न पडला। आनी पंचायतीक आमी हेंय विचारलें की पंचायतीक
कितें रायट आसा पदयात्रा हाडोवपाक? कित्याक हो आमी पंचायतीच्या स्पेसीन खंय तरी आमी एक इव्हेंट करिना, नाल्यार झोपडपट्टी बांदिना, नाजाल्यार व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडिना, नाजाल्यार कितें आनी दुसरें इल्लीगल करिना. सो पंचायतीक हेतून मात सुद्दां रायट ना पदयात्रा हाडोवपाक. आमी इतलेंच मागलें की आमकां कायदो सांगा. कित्याक आर्टिकल 99 आमकां क्लियर कट सांगला की आमकां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आनी फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो आमकां कायद्यानुसार ह्या संविधानान दिल्लो आहा. जर गेल्या फावटी लागोंक ना जाल्यार ह्या फावटी कित्याक लागले? आतां कोणाच्या पोटान दुखलें? पंचायतीक कोणें सांगलें लेटर करपाक? आनी ते पंचायतीची कंप्लेन एक्सेप्ट कशी जाता? ती थंयच्या थंय कित्याक भायर पडोंक ना? कित्याक पंचायतीक एज पर पंचायत राज एक्ट हें खंयच लागना. आनी आमी PWDचो रोड यूज करता, आमी पंचायतीचो रोड यूज करिना पयले स्वतेर. आनी आमी कितें थंयसर बसोन ना जाल्यार 10 दीस नाल्यार 15 दीस बसोन थंय करिना की कितें तरी ब्लॉक जाता नाल्यार आनी कितें जाता. आमी सगळो कायदो पिसफूल प्रोटेस्टांचो फॉलो जावपाक जाय तो फॉलो करपाक रेडी आसा आनी हेच्या पयलीं आमी केल्लो आसा आनी तोच आमी करतले. आग्वाद किल्ल्याक फूड कोर्ट घालपाक परवानो दिला अशी फट पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मारता. थंय बार घालपाक परवानो दिला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रॉझन डिमेलो हाणें केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशीं मध्यस्थी करून हो प्रश्न सुटावो करचो. आग्वाद ही इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली जागा, थंय बार घालपाक परवानो दिवप म्हटल्यार सुटके झुजारांच्या बलिदानाक विसरून तांचो अपमान केल्ल्या सारकें थारता अशें ट्रॉझनान म्हटलां. See, I have said the tourism minister is a political thug. He doesn't understand. He is only out to make the fastest buck. It is widely, what you call that, reported, and it is condemned that a bar is opened in the sanctity of the freedom fighters who put their sweat, their prayers and their blood to get this independence for this war. And this man says it's a food court when actually a bar license has been given. Therefore I am demanding the chief minister to immediately intervene and prove that he is right by making a statement there is no bar license over there and withdraw it if it is there. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या गतीशक्ती उपक्रमावर बी देशाच्या लॉजिस्टिकाक घटमूट करपाच्या हेतान वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयान काम सुरू केलां. गतीशक्तीची म्हायती दिवपी प्रादेशीक परिशद सोमारा पणजे आयोजीत केल्ली. ह्या परिशदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र तशेंच गोंय ह्या राज्याच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. गतीशक्ती वरवीं 75,000 कोटी रुपया खर्च करून लॉजिस्टिकाक फावो त्यो साधन सुविधा उबारतले अशी माहिती ह्या वेळार वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयाची विशेष सचिव सुमिता डावरा हाणें दिली. Our technical partnership with Vizag has enabled us to put together data layers which pertain to various infrastructure assets such as roads, ports, railways, airports, telecom, power and so on. And today we have more than 1,300 such data layers in place which help us look at the various infrastructure assets in order to plan upcoming projects better. We are looking at the quality of this data and we are making sure that the data is validated through a mechanism of maker, checker and approver. This exercise is going on across all the ministries of Government of India and the state governments. We are also now focusing on the social sector in order to onboard the assets of the social sector such as schools, hospitals, Anganwadis, the Manrega works, the Panchayati Raj roads, agriculture related assets, the market yards and so on, also onto the Prime Minister's Gati Shakti National Master Plan. City logistics is also converging with infrastructure relating to cities also getting mapped. Area approach is very important for us today, as this entire exercise is not just to look at infrastructure but to bring together area development, whereby the people of the area, the manufacturing clusters, the agriculture clusters, all of them get the benefit of the Prime Minister Gati Shakti approach. गवळी वखदांपासून पयस रावन बरी जीण जगात असो संदेश उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक नितीन वालसनान दिल्या. गवळी वखदांक लागून मनशाची भलायकी इबाडटा.
समाजात लेगीत तांकां वायट प्रवृत्तीचो मनीस म्हणून पळयतात। गवळी वखदांचो वेवसाय करपी मनशांचेर कायद्यात कडक कारवाय जाता अशें निधीन वाल्सनान म्हटलां। A strict and strong no to drugs. Drugs are destructive. Drugs destroy human body. Drugs destroy human mind. Drugs kill individuals. Drugs destroy relationships and families. Consuming drugs, selling or dealing drugs are serious offences. पर्यटकांक संद दिवपा खातीर गोंयकार दर फावटी नेटान तयारी करतात। देखूनच देश विदेशांतल्यान कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येवन पर्यटनाचो आनंद घेत आसात। त्या खातीर अन्न महोत्सवा सारखे हेर महोत्सवाचे आयोजन शारांत करिनासतना गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत केले जाल्यार सोंपें जातलें आनी पर्यटनाक लेगीत चालना मेळटली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें। आयतारा मोर्जे वाठारांत अन्न महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। जर वाढवायचा असेल, पर्यटन जर वाढवायचं असेल तर निश्चितपणे अशा तऱ्हेच्या कार्यक्रमाची इथं आवश्यकता आहे। इथं हजारो पर्यटक बाहेरच्या देशातून इथं येतात आणि मला वाटतं वर्ष इथं थांबण्याचं कारण ही जागा, ही माती, हे लोक त्यांना आवडलेले असतात। त्यामुळे अशा याच्यातून आपली फूड संस्कृती काय आहे हे सुद्धा जर आपण त्यांना दाखवून दिलं, काय त्यांना माहितीच नसतं। जे काय हॉटेलमध्ये जे काय पदार्थ मिळतात, खेड्यात अशा तऱ्हेची एक चांगल्या पद्धतीची फूड संस्कृती आपली आहे, अन्न संस्कृती आहे। त्याच्यातून चांगले पदार्थ इथं असतात, त्याची ओळख त्यांना निमित्ताने होईल असं मला वाटतं। आणि त्यामुळे हे शोधात अशा पद्धतीचे जे काय मेजवानी आहे ती अशा कार्यक्रमातून आपल्या या पर्यटनाचा आणि सगळ्या गोव्याची चर्चा ते तिथं करणार आहेत। आणि त्यामुळे अशा फूड फेस्टिवलची, अशा कार्यक्रमाची गरज आहे। आज मला खूप आनंद वाटला की दुकाने आपले लोकल सेल्फ याचा भाग घेतलेला आहे। कारण हे जे कष्ट करतात त्यांना जर 4 पैशाची जर मदत मिळाली तर त्यांची कुटुंब, एक सेल्फ हेल्प कमीत कमी 20 कुटुंब असतात। त्या सेल्फ हेल्प कुटुंबाच्या माध्यमातून ती कुटुंब आपल्या पायावर उभी राहू शकतात। एवढं महत्त्व या फेस्टिवलला आहे। अटल सेतूचे बांदकाम सामकेच बाबत पद्दतीन केला। ह्या पुलाचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान थंय अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां। तशेंच आतां जुवारी पुलावयली येरादारी कशी नियंत्रणात दवरप ताचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान थंय लेगीत अपघात जावपाक लागल्या। अपघाता विशीं तशेंच नागरिकांच्या सुरक्षे विशीं सरकार गंभीर ना, ताका लागूनच अपघातांचें प्रमाण वाडटा असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रॉझन डिमेलोन केला। If one sees the accidents that have taken place on Atal Setu bridge is such an eye-opener that this government doesn't care for lives lost, precious lives lost, whose families are really in tremendous pain. Now the work that has been going on ever since the Atal Setu was inaugurated, by this time we could have built another 2 Atal Setus. And yet this repair work is not getting over. Similarly, the bridge, when you enter into Pangim, with the car parking, that bridge, see the khaddas that are there. He thinks he has taken Digambar Kamath khadda there, but these khaddas are still there. He should not play jokes, because here is where the people are losing their lives. Two-wheelers, small vehicles, just they go flying out of control. And then you say that they were going fast. You give a 200-meter very good road, and then there is a khadda. Who is responsible? They have all khaddas only, so they will go very slow. See, in the new Zoyari bridge they have opened in such a haste to show the people. It is a very good bridge, but if proper directions, proper controls are not made on such an open bridge, it's a beautiful bridge, but the admission doesn't know. It is our charge. The admin doesn't know how to keep the flow into control. And therefore again TMC demand, just yesterday a precious life we have lost on that bridge. Can you imagine the pain? Can you even understand that pain? It's very easy to speak. I understand the pain. Get into their skulls and see. Consider one of your brothers was in that scenario who had lost his life. What would have been?
Again, I'm telling you, this government doesn't seem to be caring for the precious life of its citizens. सोमारा वास्कोच्या कार्निवाल परेडी वेळार कार्निवालाच्या क्विनीक लागून जाल्ल्या घुसपा गोंधळाच्या सुटाव्या उपरांत वास्को कार्निवाल परेडाक सुरवात जाली. ह्या परेडीच्या वेळार पर्यटन विभागान वेचिल्ली एक क्वीन जाल्यार वास्कोच्या कार्निवाल कमिटीन वेचिल्ली एक क्वीन किंग मोमोच्या फ्लोटाचेर चडली. हो प्रश्न सुटावो जाल्या उपरांत परेडाक सुरवात जाली. Time to enjoy, make merry, have clean fun. That is the message. सगळ्यांनी enjoy करपाचे, बरे शिस्तान मजा करपाची. It should not go out of control. इतलीच माझी म्हणणे आसा. गोंयकार म्हणल्यार good entertainers, they like to entertain. So let it be so. That's why the whole world comes to Goa. कितें येता? गोंयकार आमी ते भाशेन, आमचो कॅरेक्टर ते भाशेन. We like to have fun. See all the smile. You are also smiling. All of them are smiling. So that's the way we like to enjoy life. We treat life as something to be lived happily and let it be happily after. आयुर्वेदा हॉस्पिटलाक लागून गोयच्या आयुर्वेदा पर्यटनाक निश्चितूच प्रोत्साहन मेळटलें असो विश्वास केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलो. आयुर्वेदा हॉस्पिटलांत BMS विद्यार्थ्यांचो पयले 50 तुकडेक प्रवेश दिवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यांत श्रीपाद नायक उलयताले. I'm sure this institution will boost the medical tourism of Goa. Tourists visiting Goa can avail the following benefits by visiting the All India Institute of Satellite Center also. All India Institute of Ayurveda. Goa offers an auxiliary service such as residential Panchakarma cottages with open area landscaping, a playground and a herbal garden for the holistic well-being for tourists. The tourists gets comparative cost advantage for the holistic treatment and therapies offered by All India Institute of Ayurveda. Foreign tourists can also avail the soon-to-be launched special Ayush visa facility aiming to promote the Ayush-based medical value tourism. 17 ते 19 फेब्रुवारी 2023 मेरेन तामिळनाडूच्या शोलिंगूर हांगा जाल्ल्या 6व्या मिनी अंडर 14 राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशिपात गोयच्या चल्यांचो पंगड 6व्या कन्झर्वेटिव्ह वेळा खातीर विजेती जालो. गोयच्या चल्यांनी फायनलीक तामिळनाडूक हारयलो. बॅटिंग करून तामिळनाडून 6 ओव्हरींनी 44 धांवड्यो केल्यो. त्या उपरांत 5-8 2 ओव्हरींनी फावो त्यो धांवड्यो करून राष्ट्रीय अंडर 14 टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशिपात गोंयान तामिळनाडूचेर जैत मेळयलें. ताचे आदी गोंयान क्वॉर्टर फायनलीत महाराष्ट्र आनी सेमीफायनलीत पॉंडिचेरीक हारयल्ली. सोमारा युनिटी स्कूल मैदान शोलिंगपूर तामिळनाडू हांगा जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यार जैतिवंत पंगडाक इनामां वांटप जालें. शिवसेना परत मेळोवपा खातीर उद्धव ठाकरेन सर्वोच्च न्यायालयात धांव मारीत याचिका दाखल केल्या. याचिकेत 5 मुद्दे आसात ते म्हटल्यार शिवसेना कार्यकारिणीची लोकशाय मार्गान निवड, शिंदे आनी ठाकरे खातीर वेगवेगळी घटना आनी आयोगान विधानसभा वेंचणुकेत हारिल्ल्या शिवसेना उमेदवारांची मतां कित्याक मेळूंक नात असोय प्रश्न ठाकरेन याचिकेत केला. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा देखून वेंचणूक आयोगाचो निकाल स्थगीत दवरचो आनी 5वो मुद्दो जो आसा तो निर्णय 1999चे घटने प्रमाण दिला. 2018तले घटनेत शिवसेना अध्यक्ष पक्षात सर्वोच्च अशें म्हटलां. अशे 5 मुद्दे ठाकरेन याचिकेत दाखल केले. मजगती केंद्रीय वेंचणूक आयोगान शिवसेना पक्ष शिंदे गटाक दिल्ल्यान आतां ठाकरे आनी शिवसेनेची अधिकृत वेबसायट बंद केला. अधिकृत ट्विटर हँडलाचे ब्लू टिक गेला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिलेलं आहे
त्याच्यामुळे 2-3 दिवसात ते काय निर्णय देतात हा पण एक महत्त्वाचा विषय राहील. आणि स्थगिती दिल्यानंतर शेवटी नाव आणि चिन्ह हे आम्हाला सुद्धा आमचं जे आत्ता तात्पुरतं जे काय आहे ते पुढे हे करण्यासाठी मागणी करावीच लागेल, ते त्यांनाही करावी लागेल. त्यांचं जे काय तात्पुरतं नाव आणि चिन्ह आहे ते त्यांच्यासाठी त्यांनाही मागणी ती करावी लागेल. मला आता लोकांना हेच विचारायचं की जी शिवसेना आणि तुम्ही जे म्हणाला ठाकरे आता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव आणि चेहरा वापरतायत, तो काढण्याची हिंमत दाखवावी आणि स्वतःच्या वडिलांचं किंवा स्वतःच्या नावाने शिवसेना चालून दाखवावी. त्यांनी ठाकरे नाव काढावं. या शिवसेना घेताय ना, तुमचं स्वतःचं नाव तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून किंवा शिवसेना प्रमुख म्हणून लावा किंवा तुमच्या वडिलांचं नाव लावा आणि शिवसेना चालवा. माझं आव्हान आहे त्यांना. माझ्या वडिलांचं नाव चोरण्यापेक्षा स्वतःच्या वडिलांचं नाव लावा, स्वतःचा चेहरा लावा आणि लोकांच्या समोर या. लोक काय विचारतात बघा. खरं म्हणजे शिवसेना कोणाची हे दसऱ्याच्या दिवशीच जाहीर झालं होतं. ज्या पद्धतीने शिवतीर्थावरती शिवसेनेचा मेळावा झाला आणि जो विकतचा मेळावा तिकडे झाला ज्याचा हिशोब अजून येणं बाकी आहे BKCला, तिथून लोक कशी उठून गेली त्याच्यानंतर तुम्हीच दाखवताय त्यांच्या सभा कशा रिकाम्या खुर्च्या पडतायत, लोक कशी उठून जात आहेत. तर हे पुरेसं आहे, बोलकं चित्र आहे. केरी 2 माड वाठारांतली उदरगतीची कामां 31 मार्चा पयलीं सुरवात करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. आयतारा शिवजयंतीच्या निमतान केरी वाठारांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. होंडा 70 वाठारांत अशी जी सुडाचो जो निधी वापरून उदरगत केल्या त्याच पद्दतीन केरी वाठाराची उदरगत जातली अशें विश्वजिताचें म्हणणें आसा. तुमकां एक आश्वासन दिवं शकता की मार्चचे 31 तारखे पयलीं आम्ही पहिले टेंडर काढतले की 2 माड जंक्शनचेर आम्ही सुरू करतले की जी सुडाचे पैसे आम्ही ह्या केरी पंचायत क्षेत्रात आणि केरीच्या परिसरात मोडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज होंडाचो परिसर आम्ही जी सुडाच्या पैशांतल्यान आम्ही आयज ते एक सेन्सस टावन डिक्लेअर जाल्या म्हणून आम्ही थंय तेजो आम्ही विकास करू शकता. वेगवेगळे आम्ही प्रोजेक्ट्स आम्ही घेऊ शकता. जे शहरान जे फॅसिलिटी आसा त्यो फॅसिलिटीज आयज आम्ही वाळपयच्या परिसरात 50 कोटी रुपया खर्च करून स्पोर्ट्साचे फॅसिलिटीज उपलब्ध करता आमच्या भुरग्यां खातीर. आयज सगळे गोष्टी जे आम्ही करूंक जाय ते एक वेगळे दृष्टिकोनान एक वेगळे तरेचे विजन घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. पयर आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना आयिल्ले तांकां हांवें इतलेंच सांगलें की तुमी ऑलरेडी आमकां सगळें दिल्लें आसा. आमकां जर फुडें वचूंक जाय की तुमचे जे विचारधारा जे आसा ते विचारधारेच्या माध्यमांतल्यानूच आमी कांय गोष्टी आमी जर इम्प्लिमेंट केल्यार आमी आमचे खेडेगांव आमचे गांव आमी सुदरू शकता आनी जायती फेसिलिटीज आमी दिवं शकता. के चंद्रशेखर राव म्हाका भियेता हें स्पश्ट दिसता अशें YSRTPचे मुखेली YS शर्मिला हाणें म्हटलां. म्हज्या पदयात्रेत 3000 किलोमीटर मायलस्टोन हुपल्या उपरांत KCRचे गुंड हे नाकाम करपाचो यत्न करतात. हांवें राजकारणात प्रवेश केल्या उपरांत आनी म्हाजी पदयात्रा सुरू केल्या उपरांत सत्ताधारी पक्षाचे फुडारी म्हज्या आड अपमानकारक भास वापरतात असोय आरोप YSRTP मुखेली YS शर्मिला हाणें केला. As my Padayatra crossed the 3,800 kilometer milestone, again the same thing repeated in Mehbubabad constituency where the BRS goons attacked my tent, attacked our people, burnt our flexis down, created a law and order problem, cited the same problem and then put the blame on me and then foiled the Padayatra again. I'd like to bring to your notice a very important issue here in Telangana where women are not respected. Leaders of the ruling party have been using very derogatory language against me personally since I have entered into politics, since I began this Padayatra literally to speak. चिखले जॉगर्स पार्काचे कॉन्क्रिटायझेशन जाल्ल्या कारणान ज्येष्ठ नागरिकांनी शांतीतायेन एकठांय येवन निशेध भोवणी केली. बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या बांदकामाक ज्येष्ठ नागरिकांनी विरोध केला. ह्या जॉगर्स पार्कांतली शांतताय नश्ट जाल्या. ज्येष्ठ नागरीक जोडपी भुरगीं ह्या पार्कांत भोवणेक येता पूण ह्या पार्काची वायट अवतिकाय करून सोडल्या. झाडां मरपाक पावल्यात तशेंच सैमीक वातावरण आनी सोबीतकाय नश्ट जाल्या. अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी चिखलेच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी केल्या. It is very silent protest, but our hearts are full of sorrow and pain, and we are crying within inside. आमचे एक दोंगर कातोतात ते कातोतात in the name of development. आनी हे पळय आमचो एक जॉगर्स पार्क म्हणून आसलो. It was a good thing which was in Chikadin. पूण आतां सद्याक आमी पळोवपाक वयता ते कांयच बरें जायना. सगळे डेव्हलपमेंट थिंगा दोंगर कातोतात, हिंगा ग्रावंड हे आमचो पार्क आसलो तो एरिया जॉगर्स पार्क म्हणून आसलो
सगळे ग्रीन लॉन आसले, बरी फुलां जाताली, ती सगळी पाड घालून सगळे कन्स्ट्रक्शन आतां कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन इन द जॉगर्स पार्क केलेलें आहा. आनीक आमी आमचे कॅमेरामॅन दाखयतले तुमकां कितले कन्स्ट्रक्शन चलता तें. इट इज रियली pity, miserable to see the joggers park. This was a silent walk actually requested by the senior citizens, just to make everyone aware that so much destruction has already taken place and still it is going on. We are really so sad to see the trees dying. There are so many trees which are not being watered and they are dying. We've been told at the Gram Sabha that there is a creche going to be built, and when we asked the senior citizens, they said we don't need children to go to the creche. Our children are safe in their houses. We don't need a creche. We needed greenery. We needed a nice place to come and share. There was even one lady who said, हमें थोड़ा सुकून मिलता था यहाँ पे आके ठंड हवा खाने की, यहाँ पे ग्रीनरी के साथ बैठने की. अभी वो सुकून भी हमसे छीन लिया गया है. So this is the appeal of our senior citizens, and we are all supporting them because this concretization can, as my friend rightly said, may lead to some other hidden agenda. We don't know still, but this is an appeal from all of us that we need to safeguard the greenery of Joggers Park. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो. हे बुलेटिनी मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.